देवाचें उतर आमकां धैर्य दिता, बजवट दिता, बळ दिता, निराशेंत असलेल्या उखल वयर हाडता. देवाचें उतर आमी आतां आयकुया. मलाकी प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर म्हणटा, तुमी म्हजे विशीं कठीण उतरां सांगल्यांत. तुमी विचारतात, तुजे विरोध आमी कितें म्हळां? तुमी म्हळा, सर्वेस्पराची सेवा करून कसलोच फायदो ना. ताच्यो आज्ञा पाळून वादळभरांच्या सर्वेस्पर मुखार खतीन चलोवन आमकां कितें मेळटा? देखून आमी गरव्यांक आतां सदैव म्हणटा, दश्टी मनशां सुफळ जातात. देवाची ती परिक्षा करतात आनी तांकां कांयच वायट घडना. तेन्ना सर्वेस्पराची भिरांत धरून आसलेलीं मनशां ह्या विशीं एकामेका लागीं उलोवंक लागलीं आनी सर्वेस्परान चीत दिवन तांचें आयकलें. सर्वेस्पराची भिरांत धरतात आनी ताच्या नांवाक मान दितात. तांचीं नांवां ताच्या दोळ्या मुखार एका उडासाच्या पुस्तकांत बरयल्लीं. हांव कार्याक देंवतलों त्या दिसा उलयता तो दळभरांचो सर्वेस्पर. ती म्हजी खेरीत दायज जातली आनी जशें एक मनीस आपली सेवा करतल्या पुताची दया करता तशें हांव तांची दया करतलो. तेन्ना प्रामाणीक आनी खोट्या मनशां मदें, देवाची सेवा करतल्या आनी सेवा करिनातल्या मनशां मदें अंतर आसा म्हूण तुमकां नव्यान कळीत जातलें. देवाचे उतर हे. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी देवाचें उतर आयकलें. भोव अपुर्बायेचें देवाचें उतर. बरें करतल्याक आनी बरें करिनातल्याक, देवाची सेवा करतल्याक आनी करिनातल्याक कितें जाता गे म्हणून जायते फावटी आमच्या दोळ्या मुखार दिसता. जो मनीस मिसाक येना, जो मनीस खंयच्याय रितीन भाग्यवंत म्हणूंक जायना, जो मनीस खंयच्याय रितीन बरें करूंक प्रयत्नच करिना, ताच्या घरांत ताच्या कुटुंबांत इतलें नालिसायेन तो जियेता, सगळ्यांचें जिवीत पाड करून घाला, पूण त्या मनशाक भलायकी आसा, कांय जायना. आस्पत्रेक धांवची कोण? आस्पत्रेक धांवची आमी मिसाक वेता, मागणें करता, घरांत आमी समाधानान जिवंक प्रयत्न करता, सगळें करता, सगळें बरें करूंक प्रयत्न करता, जाल्यार पिडा आमकां. हें कित्याक जाता गे म्हणून आमी विचारूंक पुरो. जायते फावटी आमच्या मदीं सवाल येयला, ताका इतलो तो मनीस इतलो खोटो जाल्यार ताका बरेंच जाता न्ही गे, कित्याक म्हाका जाता अशें? हांव जायतें बरें करूंक पळयता, सगळें म्हज्या जिवितांत हांवें येदोळ कोणाकी मोस करूंक ना, कोणाकी हांवें दुरसोंक ना, कोणाकी हांवें पाड करूंक ना, खंयच्याय रितीन कोणाक हांवें वायट करूंक ना, जाल्यारय म्हज्या जिवितांत तवळ तवळ म्हाकाच कित्याक असले संगती घडटात. हांगाय तशेंच घडलें. मालकीच्या पुस्तकांत आमी वाचता, लोकांनी म्हणूंक सुरू केलें, देवाचो मोग करतल्या कित्याक चड कश्ट घे म्हणून. जो कोण देवाचो चड मोग करता ताका कित्याक चड कश्ट दिता देव. ताणें एक निर्धार केलो, इतल्या पुरो. आनी आमी तांचे बरी जावया, आमी त्या गरबी मनशा बरें, आमी ते खोटें काम करतल्या मनशा बरें आमी जावया, कित्याक तांकां बरें जातें आसा. पूण देव सगळें पळयता आनी देव तांकां म्हणटा, तुमी म्हाका कित्याक दुरसातात? तुमी जाणात की जें कितें हांवें तुमचे खातीर केलां, हांव तुमकां म्हजें खेरीत दायज करतलो. कोणाक? जी कोण म्हजी सेवा करतात, म्हजें उतर पळटात, प्रामाणीकपणी तांचें जिवीत जियेतात, तांकां हांकां पळोवन न्हय तो कितें करता, वायट करता, बरें करता म्हणून न्हय. तूं प्रामाणीकपणान विश्वासीपणान देवाची सेवा करूंक सरताय जाल्यार देव म्हणटा, तुका हांव म्हजें दायज करतलो. हें तुका कळीत आसा गी. आनी मुखार देव म्हणटा, सर्वेस्पराची भिरांत धरतात आनी ताच्या नांवाक मान दिता. तांची नांवां ताच्या दोळ्या मुखार एका उडासाच्या पुस्तकांत बरयलीं.
कोण देवाक भियोवन चलता ताची सेवा करता ताणें सांगलें सगळें पाळण जियेतात जावं पुरो कितलेय कश्ट ते जावं दी जायते सॅक्रिफायस करीचे पडटा जावं पुरो पूण देवाक मानवून चलतल्यांची नांवां हांवें बरें म्हूण दवरल्यां म्हूण तूं जाणाय गे मोगाच्या भावांनी भयणी आमकां दिसचें हांगासर घडचें मात्र ह्या कोडीच्या संगतींनी कितें घडटा तें सगळें मात्र आमकां दिसता आनी ताचेर आमचें जजमेंट आसा ती बरें करतात वा करिना जाल्यार तांकां बरें जाता हांव इतलें बरें करता जाल्यार म्हाका वायट जाता हें म्हजें आनी तुजें चिंता पळय हांगासर दिसचें मात तो पळयताय हाच्या भायर आनी एक संवसार आसा हाच्या भायर आनी एक विशेश रियालिटी वास्तव आसा तें तुका पळोवंक जावचें ना आतां तें तुका पळोवंक दिसचें ना तें तुज्या अनुभवाक घेवचें ना पूण देव म्हणटा तुजी नांवां हांवें बरोवन दवरल्यांत पूण तूं जाणाय तुजी नांवां विसरोवन वचना अशें हांवें बरोवन दवरल्यांत पूण जाणाय तर मोगाच्या भावा आनी भयणी आमी बरें करचें आमी बरें जियोवचें आमी बरें उलोवचें आमचें जिवीत प्रामाणीक करचें तें अनेकल्या मनशाचेर बंदून ना तूं मागणें करतना देव म्हणटा तूं मागणें करतना तुज्या गुपीत कुडा भितर वचूं थंयसर तुका पळयता त्या बापा थंय गुपीत मागणें कर आमी केदाळय वायट करचें गुपीत करता कितेंय सुखी करचें कितेंय पाड करीचें म्हण जाल्यार तें गुपीत कळनाशें बरी गुटान करता पूण जेजू म्हणटा मागणें करतना गुटान कर तें बरें काम न्ही गे सगळ्यांक कळचें न्ही गे जेजू म्हणटा ना तुज्या बापाक आनी तुका कळीत आसल्यार पुरो तूं बापाक कशें मानवताय तें तुका आनी तुज्या बापाक कळल्यार पुरो तूं कशें मागणें करताय कितल्या मापान प्रमाणीकपणी जियेताय कितलें बरें करून जियेताय खंयच्या बऱ्या उद्देशान तूं सगळें काम करताय तुज्या बापाक आनी तुका कळल्यार पुरो कित्याक तुजें नांव हांवें बरोवन दवरलां म्हूण तूं जाणाय हें म्हाका आतां दिसना म्हूण सुमी म्हणटा हें तुका राखून आसा तूं म्हजें दायज म्हण हांवें वेंचून काडलां तुजें नांव हांवें बरोवन दवरलां जें कितेंय म्हजे पासत केलां तें सगळें हर एक संगती म्हज्या मुखार आसात देखून जेजू म्हणटा शेळें उदक एक कप शेळें उदक कोणी आमी घरा गेल्यार सरबत म्हण दिता च्या म्हण दिता पूण जेजू म्हणटा कांय नाका एक कप शेळें उदक बऱ्या मनान तुवें दिलां जाल्यार तें आसा तें उडासान उरतलें कित्याक तुवें बऱ्या मनान तुवें केलां तें देखून भायलें हेरांचें ह्या संवसाराचें ताचें हाचें पळोवन आमी जियोचें न्हय सोम्यान म्हाका कितें म्हळां तें मतीन तुवें जियोचें सोम्यान म्हळां तुजें नांव हांवें बरयलां तूं म्हाका दायज तुजे शिवाय दुसरें दायज म्हाका ना हें ताणें इतलें म्हळां जाल्यार ताचेर त्या उतराचेर म्हजें जिवीत हांवें बांदून हाडचें त्या उतराचेर हांवें जियोचें